नमस्कार, हांव प्रशांत पागी, एक फार्मर आनी एक्टिविस्ट बी। आयज आमी हांगा पैंगीण पंचायत आनी लोलये पंचायत हेजी मदल्यान जी नदी व्हांवता तिका म्हणटात गालजीबाग नदी। गालजीबाग न्हंय आमची ती न्हंय वयर खरगाळी म्हणटा त्या गांवांतल्यान स्टार्ट जावन हांगच्यान इड्डर जावं गाळये इतल्यान तामणे आनी सकयल ती माश्यां अरबी समुद्रा मेळटा। हांगा प्रॉब्लेम कितें जाला, हांगा ही न्हंय सगळी न्हंय पुरवल्ली आसा। ते बोणक्यो म्हणटा त्यो जालात मदें आनी ताका फ्लो ना, फ्री फ्लो जायना उदक। जेन्ना पावसाक पयलो हुंवार येता, पूर येता, सगळे डोंगरा वयलें उदक ह्या न्हंयच्यानच ते सकयल दर्याक वता। सो ते सगळे पॅक जाल्ल्या कारणान न्हंय पळय अशी आवटेन न्हंयचो आपलो हे चेंज केला, फ्लोईंग चेंज केला, ह्या आवटेन सगळे वता। सगळो जो माती आसा, जे फातर आसा ते आमच्या शेतांक पडटा। पळोवंक शकतात हे न्हंयचो रूट चेंज जाल्ल्यान हांगा पळय कशी डॅमेज जाली। ही शेतां आमी पयलीं रोयताली, ही सगळीं शेतां पयले कल्टिवेट जाताली। आयज हे पळय अशी अशी नाकासली व्हडली व्हडली झाडां, फातर नाकासले हांगा येवन पडला आनी हे शेत आमकां रोवपाक मेळना। सगळें सगळें फातर आसा सगळीं शेतां। जेन्ना पावसाक जो पयलो हुंवार येता, तो पयलो पावसाचें उदक येता, हें सगळें ह्या सायडीन वता। तेजे बरोबर आमी जे आतां शेतांक आमच्यो ज्यो मेरो ज्यो बांदे घालतात, ते बांदे बी सगळे उडून वतात। जेन्ना आमी वांयगणी शेत रोयता तेन्ना सगळे बांदे आमकां पत्ते करचे पडटा आनी तेजे खूब खर्च जाता। 30-40 हजार खर्च करून मानाय हाडून हे सगळे बांदे करून घेवचे पडटा। तुम्ही पळोवपाक शकता की न्हंय बुडिल्ली आसा। जेन्ना आमचे शेताची नुवणी जाताली एप्रिलाक आनी मे म्हयन्याक आमी हितूंक मायंड म्हणटा ती आमी कोदळ घालताले आनी करचुल्यो मागीर वागी सुंगटां हे सगळें। आनी त्या टायमार ही न्हंयची डेप्थ आमी बुडटाले हांगा। आयज ते धबधबर उदक जायना। सो हे सगळो न्हंयचो गाळ उपशिवपाक लागून आमी पंचायती कडेन रेजोल्युशन घेतिल्लें ग्रामसभेक आनी डिपार्टमेंटाक धाडिल्लें, WRD डिपार्टमेंटाक धाडिल्लें गाळ उपशा म्हणून। आनीक हांवें जेई कडेन उलयल्लो, जेई हाडून दाखयलें सगळें। जेईन एस्टिमेट बी केलो सगळो क्लीन करपाक, पूण तितून आडथळो हाडलो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हे मॅनग्रोव्स म्हूण सांगून कट करपाक, क्लीन करपाक, डिसर्टेन करपाक अलाव करूं ना। सो हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन मागची, तुमी व्हडली व्हडली झाडां, करमल घाटार व्हडली झाडां मान उडयली। सो हें आमचें शेत राखपा खातीर, आमचें पोट जावं आमचे गांव राखपा खातीर एटलिस्ट एक हेका परमिशन दिवचें। हांगा व्हडले मॅनग्रोव्स सायडी आसा ते कट करपाना, फक्त मदल्यान आमकां जो गाळ आसा तो उपशिवपाचो, जेणे करून न्हंयचो फ्लो सारको वता सकयल आनी आमची शेतां पाड जावची ना। सो हांव डिपार्टमेंटा कडेन मागतां, तशें WRD कडेन मागतां की दोगांनी एक कडेन जावन आमचो ह्या प्रॉब्लेमाक सोल्युशन काडून दिवचें। थँक्यू। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।